सांगें काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन PWD वर्क्स डिव्हिजन 25 रस्तो विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्याक निवेदन सादर करून बामुणसाय पुलाच्या पृष्ठभागाची बेगोबेग दुरुस्ती करपाची मागणी केल्या। गावांक जोडपी मार्गाचेर आशिल्ल्या पुलाचेर रस्त्याच्या पृष्ठभागाचेर लुकसाण जाल्ल्याचेर कमिटीन हुस्को उक्तायला। प्रवाशांची गैरसोय आणि सुरक्षेचो हुस्को दाखोवन 15 दिसां भितर गरजेची दुरुस्ती करची अशी मागणी ह्या निवेदनान केल्या। पुलाचेर सुरक्षीत मार्ग परतून सुरू करपा खातीर बेगोबेग कारवाई करची अशें आवाहन रहिवाशांनी केला। खंय तरी आयज तुमी डिपार्टमेंटा मेमोरंडम म्हणून दिला, कितें म्हणून एक्झॅक्ट इश्यू? एक्चुअली आमी आतां मेळोन दिले आनी डिपार्टमेंटा मेमोरंडम दिला की हो जो नोंदुल्याचो ब्रीज आसा तेजी सरफेस सगळी डॅमेज जाल्ली आसा, 2 व्हिलर घेवन वचपाक पॉसिबिलिटीच ना। आनी तशेंच हे रोडा प्रोटेक्शन वॉल जाय आसली ती खंयच ना। आतां रातची कोण येयलो जाल्यार डायरेक्ट सकयल पडपाचो अशी हे प्रॉब्लेम आसा। म्हणजे हेजे बद्दल आमी तांकां रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा। जर तर ते 15 दिसान तर हें काम करना जाल्यार आमी गांवचे लोक हांगा येवन तें काम रिपेर करून घेतले। आतां हो प्रॉब्लेम जाल्यार कितलेशे दीस जाले आतां सद्या? हे आतां पयलींसान असोच प्रॉब्लेम आसा रोडाची। आतां पावस पडले तेन्ना रोड तसोच ह्या ब्रिजाची सरफेस तशी आसा। खंय तरी सरकार हेजेर गांभीर्यान लक्ष घेवपाचें सोदना ना सरकार कितें आसा फकत भाशणां करता, पूण हे जे बारीक बारीक इश्यू आसा हे कोणी पळोवपाचे? आतां येई आसा जेई आसा हेंच्यान पळोवपाक जाय की रोडा बाबा खंय प्रॉब्लेम आसा ना। आमी वचून रिप्रेझेंटेशन दितना मागीर ते इंजिनियर येवन पळयतले अशें जावपाक शकना। तेंची जबाबदारी आसा, एकावंटेबिलिटी आसा तेंची की आतां फाल्यां सकाळीं एकय जर तर प्रोटेक्शन वॉल ना आनी कोण पडलो जाल्यार कोण जबाबदार? मागीर कितें इन्सिडंट जावन मागीर एक्शन करून कांय फायदो ना। गेल्ले रिगार्डींग हे ब्रीज आमचे आंबडीचो ब्रीज जो आसा त्या ब्रिजाचे सर्फेस जी आसा सगळी पेड्यार जाल्ली आसा आनी हेका लागून आमी ताका एक मेमोरंडम सबमीट केल्लें आसा आमी ताका आमची ही आसा ताका आमी पर्सनली मेळून ताका आमी सगळी हे गोश्ट तेजे मुखार हाडलेले आसा। हाडून ताका सगळें सांगलां आनी ही जी परिस्थिती आसा आयज पळयल्यार खूब डेंजरस आसा। तारेपंड्यार एक असो जेन्ना ब्रिजाची परिस्थिती अशीच आसली तशी आसतना थंय एक इन्सिडेंट घडलो, 3 लोकांची जीव गेलो आनी जीव घेतकच मागीर आमचे प्रशासन जे आसा ते जागे जालें आनी थंयसर एक मातशी बॅरिकेड घालपाची घातली। पूण हे डिपार्टमेंट आसा हो जो सरकार आसा ते लोक मरतगच काम करता काय कितें हो एक प्रश्न आज सांगेच्या लोकांक पडलेलो आसा। आमचो सांगेचो जो आमदार आसा सुभाष फळदेसाय हो आपली हितून डेव्हलपमेंटाचे कितले तरी हजारांनी कोटीचे जे आपण दाखयता डेव्हलपमेंट सांग्यार केला हो पयसो म्हणटा हो पयसो हितून येना काय कितें? हे डेव्हलपमेंट हितून ना काय कितें? का असले बारीक बारीक डेव्हलपमेंट तेजेर लक्ष ना? होय बी प्रश्न सांगेचा जनता आयज त्या विचारता। आनी आमी जेन्ना लोकां मुखार वयता तेन्ना लोक आमकां वारंवार हे कंप्लेनी आमकां सांगतात की हे सायडीन वचपाचें ना, खंय तो फोंडकुलान पडलो रातचो टायम जाता, रातच्या टायमार उदक भरलें असल्या कारणान कळना कितली डीप आसा म्हणटे आनी त्याच पडोन तर पुलान पडलो नाल्यार ही सायडीन येतना पळय ही अशी जेन्ना ओपन स्पेस आसा ना ते तांकां तें कळना पावसाचें आनी ती तर सुकयलें पळय जाल्यार तेजे उपरांत मागीर कितें करतले? बोळ मारपाचें आमी येवपाचें सगळ्यांनी इशू घेवपाचो आनी मागीर खंय तरी सरकार जागो जातलो नाल्यार डिपार्टमेंट जागो जातलो आनी एक बारीकशें बॅरिकेड घालतले अशेंच कितें अशी कामां जावपाची काय कितें? आमी विचारूंक सोदता सांगेच्या आमदारा कडेन की ही जी थोडी कामां आसात ही बारीक बारीक ही कामां आसात ही ताणें आपले प्रायोरिटी ताचे घेवचे आनी तेजे ताणें आमचे जे डिपार्टमेंट आसा थंय वचोन ताणें हिवूय बी कामां करून घेवची ही आमची तेजे कडेन मागणी। आतां तुमी खंय तरी एईच्या ऑफिसान गेल्ले आनी खंय तुमकां येईन एश्युरन्स म्हणून कितें दिल्लें आसा तुमकां सद्या? ही कडेन आमी गेले जाल्यार ही आमकां सांगलां आपूण एक आपली जे प्रशासनाचो फॉलोअप आपणी केल्लो आसा सगळी जातली ही आश्वासन आमी कितलीं वर्सां जाल्यार आमी आयकतात डिपार्टमेंटा कडल्यान। आनी तो म्हणटा कितें ही जी फायलां जी आपली ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ला ताका 2-3 म्हयने लागतात, 2-3 म्हयने लागतले पूण तेजी पयलीं तर इन्सिडेंट जालो जाल्यार कोण जबाबदार आसा? आमी ताका एक रिक्वेस्ट केल्लो आसा, एक 15 दिसाचो टायम दिल्लो आसा। 15 दिसा टायम भितर ताणें हे हांगा जे कितें तरी एक टेम्पररी जे कितें जाता ताणें सोल्युशन काडची पडटलें आनी जरी तो ह्या जी पुलाची जे कंडिशन आसा ती आतां ताणें मातशें रिपेर केली ना जाल्यार आमचे सत्यवान गांवकर हाणें आपली स्वता जबाबदारी घेतली आसा की तो थंय तर आपल्या पयशांनी आपल्या फंडांतल्यान खंय तरी थंय तर रिपेर करतलो। मागीर सरकारान आमकां ब्लेम करपाची गरज ना हे ताणें रिक्वेस्ट केल्ली आसा आनी आमी डिपार्टमेंट कडेन मागता ते आमकां परतून आनी येवन जाल्यार लोकांचे जे इन्सिडेंट जाय पासून रावनाकात तितले बेगीन हे जे पुलाचें काम आतां हेच न्हू जे आनी दुसरें आसतलें आमी वाळशां गेल्ले काल आमी नेतुली गेल्ले आसतना वाळशेच्या पुलार आमकां सेम परिस्थिती पळोवपाक मेळ्ळ्या। तुमी पळय फाटीं तो रिपोर्ट केल्लो इतलें करून सुद्दां आयज सुद्दां डिपार्टमेंट थंय फेल गेल्ले आसा, थंय सुद्दां कांय सेफ्टी बॅरिकेड ना। पूण आमी मागता डिपार्टमेंटा कडेन जे ज्या जाग्याचेर असली जी कंडिशन आसा ती सगळी रिपेर करची ही आमची एक तेजे कडेन कळकळीची मागणी डिपार्टमेंटा कडेन। कितें रस्त्यार वचपा वचो मेळना आमचे पुला एक खोणकूल पडलें त्रास जाता तुमकां? सामके अशें त्रास पळय आतां कशें कट मारीत येयले आरे पळय कमराक बेल घालून भोंवचें पडटा सारकें आहा येवपा मेळना हें पळय सामकें।
आनी खंय तर कट मारल्यान सायडीक गेले जाल्यार तुमी डायरेक्ट पुलां पडपाक शकता. हे न्हू हे पळय आतां हे सायडच्यान कट मारूं अशें येयले. आतां हो प्रॉब्लेम कितले दीस जाले हो अशें जाता? कितली दिसूय जाले पळय कोण काल बसून म्हणून गेले हेवटेच्यान हे कोणे बाडा पळयना कित्याक काय म्हणून. म्हणून ह्या बाबत तुमी कोणाक अशें सांगलेलें बीन कितें? कोणा सांगोना कोण आतां तुमी दिश्ट पडल्या म्हणून तुमी विचारला नाल्यार आमकां आनी हांगा आनी कोण पळयता गडगड घालीत वचपाची. वसो तर जाय घर पावल्या पुरो न्हू. आनी कितें डिमांड आसा? डिमांड मातशी बेगीनू कोणे एका कितें घालची पुणा पुलाया. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.